आज आमचे बरोबर असे दोतोर आहात जांकां आयकुपाची आणि तांची एक्सपर्टीज आणि तांचे विचार हे समजून घेवपाची म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयाक उमळशीक आसतली। आमचे बरोबर आसात आज गोंयांतले नामनेचे चायल्ड स्पेशलिस्ट हेल्थवे हॉस्पिटलाचे चेअरमॅन डॉक्टर विरेंद्र गांवकर। दोतोर वेलकम टू द स्टुडिओ। सगळ्यात पहिली गजाल आनी सामको सादे प्रश्नावेल्यान सुरवात करता। फर्स्ट वेव आणि सेकंड वेव ही तुमच्या अनुभवान एडल्ट्सांच्या बाबतीत कशी आशिल्ली आणि भुरग्यांच्या बाबतीत कशी आशिल्ली, किती फरक जाणवलो तुमकां दोन्ही ह्या वेवा भितर? ताजे उपरांत मागीर आमी थर्ड वेवाचेर या। गुड इवनिंग एवरीबडी। जेन्ना आमची फर्स्ट वेव आयली, फर्स्ट वेवाक बेजिकली चडशे एल्डरली जे जाणटे लोक आसले, मोर दॅन 60-65 इयर्स ऑफ एज वेर एफेक्टेड। आणि भुरग्यांक ह्या वेवीक चडशे प्रॉब्लेम वेर व्हेरी मिनिमल, सामके कमी भुरगे एफेक्ट जाल्ले। आणि जे भुरगे सुद्दां जे एफेक्ट जाल्ले तांकां कांय सिम्पटम्स नासली, बिकॉज दे हॅड अ व्हेरी मायल्ड डिसीज, इवन जोर नासलो, थंडी नासली, दे वेर असिम्टोमॅटीक। आणि जेन्ना आतां सेकंड वेव आयलो पळय, सेकंड वेवाक मेनली एल्डरली पीपल वेर ऑल्सो एफेक्टेड, बट मोर पीपल वेर बिटवीन द एज ऑफ 20 to 45 years, and there were maximum deaths asle between the age group of 20 to 25 years. आणि ह्या वेवाक सेकंड वेवाक आणि भुरगे बी खूब एफेक्ट जाल्ले। भुरगे म्हणल्यार लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज हे भुरगे चड एफेक्ट जाल्ले। आणि ड्युरींग फर्स्ट वेवाक चडशे भुरगे वेर असिम्टोमॅटीक, तांकां इवन जोर सुद्दां नासलो। पूण ह्या वेवाक चडशे भुरगे वेर सिम्टोमॅटीक, दे हॅड व्हेरी हाय फिवर, वॉमिटींग जाले, डायरिया जाले, कॉफ, कोल्ड, रनिंग नोज, एबडोमिनल पेन, हे चडशे सिम्टम्स ह्या वेवाचे भुरगे आसले ते फर्स्ट वेवाक नासले। सेकंड वेवाक ऑल द चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वेर सिम्टोमॅटीक। सो दोतोर, पण हें जेन्ना म्हणटात आनीक आमकां एडल्ट्सांचेच एक ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल ठरोवपाक म्हयने लागले कितलेशेच। सो भुरग्यांच्या बाबतीत जेन्ना आनी सेकंड वेवा भितर तुमी म्हणटा तशें फर्स्ट वेवा भितर असिम्टोमॅटीक, सेकंड वेवा भितर सिम्टोमॅटीक, भुरग्यांची ट्रिटमेंटाची प्रोटोकॉल सद्याक तुमी कितें फॉलो करतात? एज फार एज भुरगे चडशे भुरग्यांक कोविडाचो चड प्रॉब्लेम जायना। जेंकां प्रॉब्लेम जाता तांकां थोडे कोमॉर्बिडिटीज आसा। कोमॉर्बिडिटीज म्हळ्यार तांकां कितें तरी बेजिकली पयलींच्यान जालें तेन्ना धरून कितें तरी दुयेंस आसता। फॉर एग्जाम्पल थोड्यांक हार्ट डिसीज आसता, थोड्यांक किडनी प्रॉब्लेम्स आसतात, थोड्यांचे भुरग्याचे इम्यून सिस्टम कमी आसता, दे कॅनॉट फायट इन्फेक्शन। आणि थोडे भुरगे मेंटली ऑल्सो एबनॉर्मल आसा, लायक आमचे भुरगे सेरेब्रल पाल्सी भुरगे आसा, मेंटली रिटार्डेड भुरगे असतात, हांकां म्हणटात आमी कोमॉर्बिडिटीज। ह्या भुरग्यांक हे दुयेंसाचे सिम्टम्स आणि सायन्स चड जावपाक शकतात। नॉर्मली भुरग्यांक सिम्टम्स बेजिकली कमी असतात एक्चुअली। आणि नॉर्मली बरी गजाल कमी आसता, ती गजाल सामकी बरी म्हाका दिसता प्रत्येक। बट आय एम टेम्पटेड टू आस्क की कमी कित्याक लागून असतात? वॉट इज द रिजन की एल्डर्सांक हो व्हायरस खूप अग्रेसिवली अटॅक करता आणि भुरग्यांक कमी अटॅक करता? कितें सायंटिफीक कारण कितें? आता आमच्या बॉडीक एक दोन तरेचे सबस्टन्स आसता। एक सबस्टन्स म्हणटा ते एंजिओटेन्सिन 2 म्हणून आसता, आणि दुसरे आसता ACE2 प्रोटीन्स म्हणून आसतात। हे ACE2 प्रोटीन्स जे आसात पळय ते भुरग्यांक खूब कमी असतात आणि ते खूब भुरग्यांक इमॅच्युअर असतात। जेन्ना व्हायरस मनशाक इन्फेक्ट करता, ते व्हायरस इन्फेक्ट करपाक तेका व्हायरस हॅज टू गेट अ एंट्री इन टू द सेल। एकदां भितर तर व्हायरस सेलांक गेली, ती भितर सेलां वचा आनी मल्टिप्लाय जाता मागीर, एंड देर इज नो एंड टू दीस मल्टिप्लिकेशन। व्हायरस मल्टिप्लाय जायत रावता। ही व्हायरस आतां जेन्ना आमच्या बॉडीक एंटर जाता, तेका सेलांक एंटर जावपाक ते ACE2 रिसेप्टर्स म्हणून आसता, तेका ती व्हायरस वचून बायंड जावपाक जाय, घट्ट वचून, लॉक एंड की मेकॅनिझम म्हणटा तेका, ती व्हायरस वचून घट्ट बसपाक जाय, मागीरच त्या व्हायरसाक भितर सेलांक एंट्री मेळटा। आतां भुरग्यांक ही ACE2 व्हायरस इमॅच्युअर आसता, द एमावंट ऑफ ACE2 रिसेप्टर्स भुरग्यांक कमी बी असतात। हेका लागून ही व्हायरस वचून त्या सेल्सांक एटॅच जावपाक शकना।
थोडे प्रमाणात एटॅच जाता पण सगळे रिसेप्टरां एटॅच जावपाक शकना तेका लागून व्हायरसाक भुरग्यांक चडशी भितर एंट्री मेळना आनी व्हायरस भुरग्यांक भितर मल्टिप्लाय जावपाक पावना हेका लागून चड भुरगे कमी भुरगे इन्फेक्ट जातात आनी इन्फेक्ट जाल्यार सुद्दां तेका सिम्पटम्स खूब कमी आसा. हांव लोकांक एकच गजाल सांगपाक शकता, दोतोर आसात आमचे बरोबर, सो कोणाक जर प्रश्न आसत जाल्यार आमी फेसबुकाचेर लायव्ह आसात, युट्यूबाचेर लायव्ह आसात, तुमी सकल प्रश्न विचारपाक शकतात. तुमच्या तकलेंतले कितें प्रश्न आहा ते, जे प्रश्न ऑलरेडी आमी हाजो प्रोमो जेन्ना घाल्लो तेन्नाय सांगिल्लें की ते प्रश्न आसल्यार विचारा म्हणून. ते जे प्रश्न आयल्यात तेय आमी घेतात आतां. आनी ही कार्यावळ लायव्ह चालू आसतना जर तुमच्या दोतोरा खातीर कितें प्रश्न आसात जाल्यार आमच्या फेसबुकाचेर आनी युट्यूबाचेर वचून सकल कमेंट सेक्शना भितर तुमचे प्रश्न घालात. जे प्रश्न रिपिटेटीव जावचे नात, रेलवंट आसतले ते आमी इमिजिएटली लायव्ह घेतले. दोतोर, एक प्रश्न जो आयला आनी म्हाका दिसता तुमी सांगले ताजे वेल्यान, आनी विद्या आरोसकर हांचे कडच्यान आयला आनी खूब इंट्रस्टींग प्रश्न आहा की भुरगीं म्हळ्ळें की मागीर आमी सगळीं काचाबूल जातात की भुरग्यांक कितें जालें म्हणटकीर. एक तर स्वताक कितें जाता तेन्ना आमकां मातसो कितें तरी धीर दिवप बी जाता, भुरग्यांक कितें जालें म्हणटकीर सामको आकांत येता. सो हाव कॅन वी नॅचरली बूस्ट द इम्यून सिस्टम इन चिल्ड्रन एंड वॉट डायटरी चेंजीस आर मस्ट सो दॅट पेरंट्स कॅन सर्व अ हेल्दी प्लॅटर. आय एम अ पेरंट ऑफ अ 1.5 year old बेबी, 1.5 वर्साचें भुरगें. सो हो तांचो प्रश्न आसा. हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? आमच्या गोंयांत बेजिकली भुरग्याचे न्युट्रिशनल स्टेटस बरी आसता. खूब कमी भुरगे आमच्या गोंयांत माल नरिश्ड असतात. खूब कमी भुरग्यांक आमच्या गोंयांत हिमोग्लोबीन कमी आसता, एनिमिया म्हणटा ते आमी. ज्या भुरग्याची हिमोग्लोबीन कमी आसता, जीं भुरगीं बारीक आनी माल नरिश्ड आसात, त्या भुरग्याची इम्युनिटी बेजिकली कमी आसता. आनी ह्या भुरग्यांक इम्युनिटी कमी आसल्यान हे वायरल कसलेंय बी वायरल इन्फेक्शन जावपाचे पॉसिबिलिटीज चड असतात बिकॉज दॅट इम्युनिटी इज लेस. सो इवन कोवीड इन्फेक्शन सुद्दां जी भुरगीं माल नरिश्ड आसतात, जे भुरग्याक तेंचे हिमोग्लोबीन लेवल कमी आसता, तांकां हें दुयेंस जावपाचे चान्सीस चड असतात. आनी तांकां हें दुयेंस जाल्यार सुद्दां कॉम्प्लिकेशन जावपाचे बी चान्सीस चड असतात, कारण त्यांची इम्युनिटी कमी आसता. आतां भुरग्याची इम्युनिटी कशी वाडोवपाची? मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग भुरग्याचे इम्युनिटी वाडोवपाक भुरग्यांक सारके 6 म्हयने म्हणल्यार आवयचें दूद सारकें प्रॉपरली एक्सक्लुजीव ब्रेस्ट फिडींग म्हणटा ते आमी 6 म्हयने म्हणल्यार भुरग्यांक दिवपाक जाय. आनी तेजे नंतर आमी भुरग्यांक स्लोली बाकीचें जेवण स्टार्ट करपाक जाय. जेन्ना भुरगे 1 वर्साची जाता त्या वेळाचेर भुरगे जे आवय जितले जेवता तेजे अर्दे हाफ जेवण 1 वर्साचे भुरगे जेवपाक शकपाक जाय. आनी तें भुरगें आवयचे बरोबर आनी बापाचे बरोबर बसून टेबलार जेवपाक शिकपाक जाय. हें आमी 6 म्हयन्या ऑनवर्ड्स तेन्नाच्यान आमी ट्रेनींग करपाक लागपाक जाय. भुरग्याक चडशे गोड पदार्थ दिवप ना, चडशे सॉल्टी थिंग दिवप ना, नाल्यार दे गेट यूज टू इटींग अ व्हेरी सॉल्टी फूड ऑर व्हेरी स्वीट थिंग्स. आनी मागीर एट 1 year इट बिकम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अ चायल्ड टू गेट अ न्यू टेस्ट. सो भुरग्याचें प्लॅनिंग 6 म्हयन्याचें धरूनच जावपाक जाय. आनी भुरग्याचें डायट म्हणटा तें युजली भुरग्यांक आमी बॅलन्स डायट दिवपाक जाय. बॅलन्स डायट म्हळ्यार इट शूड हॅव अ एड्युकेट अमावंट ऑफ प्रोटीन्स आसपाक जाय, कार्बोहायड्रेट आसपाक जाय, फॅट्स आसपाक जाय. मागीर भुरग्यांक खुबशे मिनरल्स आनी विटामिन्स मेळपाक जाय. आनी हे मिनरल्स आनी विटामिन्स बेजिकली आमकां फ्रुट्सांतल्यान मेळटात आनी व्हेजिटेबल्सांतल्यान मेळटात. सो भुरग्यांक फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल्स दिवपाचें आमी पयलींच्यान 6 म्हयन्याचें धरून संवय करपाकूच जाय. दीस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी भुरग्यांक मागीर आयर्न सप्लिमेंटेशन, कॅल्शियम सप्लिमेंटेशन आनी विटामीन डी सप्लिमेंटेशन दिवचें पडटा, कारण ब्रेस्ट फिडाकय थोडे विटामीन डी कंटेंट कमी आसतात. सो भुरग्याची इम्युनिटी वाडोवपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय. दोतोर, एक गजाल आहा की सद्याक जर भुरगीं पॉझिटिव्ह जाले, कारण आमी पळयलां की फॅमिली पॉझिटिव्ह जाल्यात, आनी हो व्हायरस असो की हाजो इन्क्युबेशन पिरियड इज फ्रॉम 5 days to 7 days to 10 days. सो जाता मेरेन सुद्दां कळना. अशी परिस्थिती भितर तुमी ट्रिटमेंट कशी करतात भुरग्यांची? कारण जे एडल्टाचे प्रोटोकॉल आसा ते इतले सद्याक सिवियर आसा, ते काय भुरग्यांक दिवपा जायना. सो वॉट इज द ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल रायट नाव? भुरग्यांक बेजिकली आमी चडशे ट्रिटमेंट दिना, कारण चडशे भुरगे सिम्पटम्स तेंची मायल्ड असतात. तांकां फक्त मातशें वॉमिटींग जाता, नॉशिया जाता, एबडोमिनल पेन जाता, मायल्ड कॉफ एंड कोल्ड जाता, एंड दे गेट सम मायल्ड अमावंट ऑफ फिवर. थोडे भुरग्यांक मातशें चडय जोर येवपाक शकता. सो बेजिकली आमी भुरग्यांक ट्रिटमेंट म्हळ्यार आमी तांकां जोराक लागून क्रोसीन दितात, पॅरासिटामॉल म्हणटा ताका, तेंचो जोर कमी करपाक 6 वरांनी पॅरासिटामॉल दिता.
तेंची हायड्रेशन हॅज टू बी मेंटेन. भुरग्यांक खूब उदक आनी फ्लुइड्स दिवपाक जाय. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. हायड्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज कोविडा लागून मेनी टायम तेंची टेस्ट वता, तेंचो स्मेल वता. सो भुरग्यांचें हायड्रेशन इज इम्पॉर्टंट आनी भुरग्यांचें डायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ड्युरींग कोवीड. सो भुरग्यांची बेजिकली तांकां आमी एडल्टां दितात तशी वेगळी वेगळी मेडिसिनां दिनात आनी भुरग्यांक आमी बेजिकली विटामीन सप्लिमेंट करतात. तांकां आमी विटामीन ए दितात, विटामीन डी दितात, कॅल्शियम दितात आनी तांकां विटामीन सी दितात आमी बेजिकली. सो विटामीन ए, डी, कॅल्शियम आनी विटामीन सी दितात. दीस इज आनी फक्त जोर आयल्यार भुरग्यांक क्रोसीन दितात. दीस इज कॉल्ड एज ओन्ली सिम्टोमॅटीक ट्रिटमेंट. भुरग्यांक बेजिकली व्हायरसाक लागून वेगळी अशी ट्रिटमेंट कांय ना, कारण चडशीं भुरग्यां 99% ऑफ चिल्ड्रन रिकवर्स विथ दीस ट्रिटमेंट फ्रॉम दीस इलनेस. निलास डिसोजान एक प्रश्न विचारला दोतोरांनी. बरो इंटरेस्टिंग प्रश्न की आतां पावस सुरू जातलो. पावस सुरू जालो की वातावरण बदलतलें. वातावरण बदललें की सगळ्यांक थंडी किंवा आनी कितें व्हायरल जोर बीर आनी भुरग्यांक एस्पेशली चड सुरू जातलो. तेन्ना आमी थर्ड वेव म्हणटात तेन्ना हें वातावरण चेंजीस आनी थर्ड वेवाची टायमलायन तुमी कशें पळयतात? कारण सरकारान जी एक्सपर्ट कमिटी स्थापन केल्या ताजी आज पयली बसका जाली. तुमी त्या एक्सपर्ट कमिटी भितर आसात, टास्क फोर्साचेरय तुमी आसात. ही टायमलायन तुमी कशी पळयतात? आनी हो एक प्रत्येकाच्या तकल्यांक भंय आसा की पावस सुरू जालो की सगळ्यांक थंडी जोर बीर सुरू जाता. सो हाव टू डिफरन्शिएट आनी थर्ड वेवाची टायमलायन कितें? आतां थर्ड वेव बेजिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड आमी एक्झॅक्टली सांगपाक शकनात केन्ना थर्ड वेव येवपाक शकता ती. पूण चड करून ही थर्ड वेव येतली बाय मे बी. इवन पावसाकूच अशें न्ही, युजली इवन थंडेच्या दिसांक सुद्दां व्हायरस मल्टिप्लाय फास्टर जाता. सो समवेर वी थिंक दॅट सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर समवेर ही थर्ड वेव येवपाक शकता. आनी ही थर्ड वेव फक्त भुरग्यांकच एफेक्ट जातली अशी न्ही, ही व्हडल्यांकय जाणट्यांकय एफेक्ट जातली, मिडल एज ग्रुपाकय एफेक्ट जातली आनी ल्हान भुरग्यांकय एफेक्ट जातली. आतां जेन्ना भुरग्याक कितें सिमटम्स येता लायक फिवर येता, थंडी जाता, जेन्ना वर्ल्डाक नाल्यार आमच्या गांवांक पॅन्डेमीक चलता, पॅन्डेमीक कसलोय जोर कसलोय थंडी जाल्यार आमी ती कोवीड-19 म्हणूनच समजपाक जाय. आनी मातशी सुद्दां भुरग्याक थंडी जाल्यार आमी रावपाक जायना ही थंडी पावसाक लागून जाला, ही थंडी भुरग्याक कितें थंड पिवन जाला म्हूण अशें आमी म्हणपाक जायना. कसलेंय भुरग्याक थंडी जाली, इवन वॉमिटींग, डायरिया, जोर ना जाल्यार सुद्दां वॉमिटींग एंड डायरिया इज अ सिम्टम ऑफ कोवीड वेन द पॅन्डेमीक इज ऑन. सो इवन वॉमिटींग, डायरिया आनी मायल्ड फिवर सुद्दां भुरग्याक आयल्यार इमिजिएटली आमी कोवीड टेस्ट करपाक जाय. कारण भुरगे मेनी टायम्स तांकां जोर बी नासता. कोवीड टेस्ट कित्याक करपाक जाय? कारण ही भुरगीं हें इन्फेक्शन घराक आमचे जे जाणटे लोक आसतात पळय तांकां स्प्रेड करपाक शकता आनी तांकां हेंचे कॉम्प्लिकेशन खूब चड जावपाक शकता. एक आनीक प्रश्न तो जॅस्मिन डायस हेज आस्क्ड दिस क्वेश्चन. कॅन विजींग एंड अस्थमा बी कन्सिडर्ड एज कोमॉर्बिडिटीज इन किड्स? डेफिनेटली. विजींग तर आतां भुरग्याक जे अस्थमा आसता, ज्या भुरग्यांक क्रॉनीक लंग कितें प्रॉब्लेम आसता तांकां ह्या कोवीड-19 डिसीज जाता तेजी कॉम्प्लिकेशन चड आसतात. हेजें कारण म्हणल्यार हांवें तुमकां आतांच सांगलें की हें इन्फेक्शन ACE2 रिसेप्टराक लागून जाता. ही व्हायरस वता आनी ACE2 रिसेप्टरा एटॅच जाता आनी तेतूंतल्यान ती सेलाक एंटर जाता. आनी हे रिसेप्टर्स मॅक्झिमम लंग्साक आसता, आमच्या ट्रॅकियांक आसता, आमच्या नाकांक आसता, आमच्या थ्रोटाक आसता आनी सगळ्यांच्याकय चड ते आमच्या लंग्साक आसता. आनी पर्टिक्युलरली लंग्साचो लास्ट पार्ट म्हणटा तो तांकां आमी alveoli म्हणटा. दे आर टर्मिनल एअर सॅक्स, दे आर alveoli, दे आर द मेन पार्ट ऑफ द लंग. ह्या alveolaक कितें जाता, जेन्ना आमी श्वास घेता तेन्ना ऑक्सिजन भितर घेता आनी आमी जेन्ना श्वास भायर सोडटा तेन्ना कार्बन डायऑक्सायड भायर वता. सो हें चेंज, हे जो आमी ऑक्सिजन घेता तो ह्यो alveoli आसा तेतूंत वता आनी तेतूंतल्यान तो ब्लडाक वता. आनी परत जो कार्बन डायऑक्सायड आमी भायर सोडटा ते परत alveolaंतल्यान तो परत भायर येवन भायर वता. सो जेन्ना ही व्हायरस आमकां इन्फेक्शन जाता, कोवीड व्हायरस इन्फेक्शन जाता आनी ऑलरेडी भुरग्यांचे तर लंग तर कॉम्प्रोमायज जाता. कॉम्प्रोमायज म्हळ्यार कितें, ऑलरेडी तांकां अस्थमा आसा नाल्यार कितें तरी लंग प्रॉब्लेम आसा, ह्या भुरग्यांक हेजो कॉम्प्लिकेशन चड जावपाक शकता. कारण बेजिकली कोवीड इन्फेक्शन इज द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी ट्री. गितेश नायकान एक प्रश्न विचारला आनी व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रॅक्टिकल प्रश्न की इफ चायल्ड वॉज इन्फेक्टेड 8 months ago, can it impact that child again severely if that child gets infected one more time?
अँड ही सेज की हिज डॉटर इज नाव 18 months ओल्ड. सो 8 महिन्याचे असताना आणि मागीर 10 महिन्यांनी 18 महिन्याचे आसा. सो वॉट इज द हाव डू यू लुक एट दीस? आता ही व्हायरस एकदा भुरगो जर जाला इम्पॅक्ट जाल्यार परत तो जावपाक शकता आणि कितलो जावपाक शकता? आता ही जी व्हायरस आसा ही नवी व्हायरस आसा. आता लास्ट डिसेंबर 2019 फर्स्ट टायम इन वुहान ही व्हायरस आयली. सो बेजिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्या व्हायरसाचेर स्टडीज खूब कमी असतात आणि तेतूंतल्या तेतूंत भुरग्यांचेर खूब स्टडीज कमी आसात. पण म्हाजो जो एक्सपिरियन्स आसा एज फार एज अदर व्हायरसीस कन्सर्न, अशें केल्यार ही व्हायरस नॉर्मली जेन्ना एकदां भुरग्याक इन्फेक्शन जालें की हें इन्फेक्शन युजली त्यो बॉडीक एंटीबॉडी तयार जातात आणि ही एंटीबॉडी ज्यो तयार जातात बॉडीक, ते बॉडीक एटलिस्ट 6 months to 1 year आसतात. युजली 6 ते 1 वर्स म्हणल्यार नॉर्मली भुरग्यांक इन्फेक्शन जायना. पण ह्या व्हायरसाक कितें जाता पर्टिक्युलरली, ही व्हायरस मेनी टायम ही व्हायरसूच चेंज जाता, म्युटेट जाता व्हायरस म्युटेट जाता. आनी जेन्ना म्युटेट जाता हे तुजे पयली एंटीबॉडीज ज्यो जाल्ले आसतात इट मे नॉट बी इफेक्टीव अगेन्स्ट दॅट व्हायरस, न्यू व्हायरस. सो इवन आमी जेन्ना वॅक्सीन सुद्दां जेन्ना येतले आतां नवे भुरग्यांक चड करून वॅक्सीन येतले, रोखडेच येतले. आतां अजुनूय रिसर्च चल्ला. चड करून आतां रिसर्च चल्ला तो ज्या भुरग्यांक 2 वर्साचे काय वयर आसा त्या भुरग्यांक रिसर्च चल्ला. पण म्हाका दिसता की म्हाज्या एक्सपिरियन्सान की हे वॅक्सीन 6 म्हयन्याचे वयर भुरग्यांक दिवपाक जाय. पयलीं आमकां 2 डोजूच दिवचे पडटले, 1 डोज आनी सेकंड डोज 2 नाल्यार 3 म्हयन्यांनी आसतलो. देन आनी मागीर 1 वर्सांनी परत एक बुस्टर डोज दिवचो पडटलो, कारण त्या वेळार आमची इम्युनिटी कमी जाता आनी एवरी इयर आमकां मागीर एक डोज घेवचो पडटलो ऑफ दीस टील द टायम दीस व्हायरस इज देर इन द एअर. तुम्ही म्हणटात की 6 महिन्याच्या वयली जी भुरगीं आसात तांकां सगळ्यांक वॅक्सिनेट करपाच्या दिशेन पावलां आमी उबारपाक जाय. डेफिनेटली करपाकच पडटली आमकां. फुडें करपाक अजून कांय वर्ल्डाक रिसर्च जावना, अजुनूय 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक वॅक्सीन डेव्हलप जावना. पण म्हाका गॅरंटी आसा की ते वॅक्सीन रोखडेच डेव्हलप जातले म्हणून. आनी एक प्रश्न होता जो म्हाका दिसता खुबश्या पेरंट्साच्या तकल्या भितर आनी स्मिता कामत हांणी तो विचारला. डॉक्टर, इज इट सेफ टू कंडक्ट दी बोर्ड एग्जाम्स कन्सिडरिंग द फॅक्ट दॅट द चिल्ड्रन आर अंडर 18 years अँड नॉट वॅक्सिनेटेड? हांव सगळ्या पेरंटांक रिक्वेस्ट करता की तुमी गव्हर्मेंटाक नाल्यार खंयच्याय एज्युकेशन ऑथॉरिटीक स्कूल स्टार्ट कर म्हणून आनी एग्जाम घे म्हणून फोर्स करपाचें न्ही. कारण जो पर्यंत तुमचें भुरगीं वॅक्सिनेट जावूं ना तो पर्यंत म्हाका दिसता द स्कूल स्टार्ट करप म्हणल्यार सामकें रिस्की आसा आनी बोर्ड एग्जामिनेशन सुद्दां कंडक्ट करप वील बी व्हेरी रिस्की. आतां व्हडल्या भुरग्यांक बोर्ड एग्जाम बी तूं ते लिमिटेड भुरगे घेवन मास्क घालून बी करपाक शकता. पण जी भुरगीं ल्हान आसात 6 वर्साचे कमी आसतात तांकां मास्क घालप, सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करप, हँड हायजीन मेंटेन करप ही खूब डिफिकल्ट आसा. सो खंयच्याच पेरंटांनी तर म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटाकय फोर्स करप न्ही आनी एज्युकेशन ऑथॉरिटीकय फोर्स करप न्ही की बेगीन स्कुलां स्टार्ट करात म्हणून. पयलीं आमचें वी हॅव टू वॅक्सिनेट ऑल अवर चिल्ड्रन. एकदां एडल्ट वॅक्सिनेशन जालें, सगळे 18 वर्साचे वयले भुरगे वॅक्सिनेट जाले तेन्ना फक्त 18 वर्सां खालचीच भुरग्यां उरतलीं आनी जी व्हायरस जेन्ना इन्फेक्ट जाता ताका कोण तरी एक होस्ट जाय जाता. हांगा होस्ट वील बी लेफ्ट ओन्लीच भुरगीं उरतलीं जांकां वॅक्सीन दिवना. सो व्हायरस येतली आनी तांकांच अटॅक करतली, दॅट इज शुअर. दोतोर, आनी एक प्रश्न जो आसा तो हाजेर आयला म्हाका ट्विटराचेर आयला आनी तो प्रश्न म्हळ्यार वीच इज व्हेरी हें की वेन डू यू सी चिल्ड्रन फिजिकली रिटर्निंग टू स्कूल? तुम्ही म्हळें की सद्याक फोर्स करनाकात, बट आय नो दीस इज अ व्हेरी हायपोथेटिकल क्वेश्चन. वी आर इन अ मिडल ऑफ अ पॅन्डेमीक, बट तुमच्या अनुभवा वेल्यान हाव सून ऑर हाव फार इन नियर फ्युचर? एकदां तर वॅक्सीन तयार जाल्या भुरग्यांक जाल्यार आमची वॅक्सिनेशन मेकॅनिझम जी भुरग्यांक आसा न्ही आमची गोंयांक आनी इंडियेक इज व्हेरी रोबस्ट. लायक आमी प्रूव करून दाखयला, आमी पोलिओ इरेडिकेट करून दाखयला बाय ओरल पोलिओ दिवन. वी हॅव टेकन द हेल्प ऑफ ऑल द NGOs, रोटरी क्लब यांची सगळ्यांची मदत घेवन आमी एक 2-3 वर्सां भितर पोलिओ नास केली. तशीच आमी तर वॅक्सिनेशन रेग्युलर वॅक्सिनेशन भुरग्यांक घेवन विथीन 1 or 2 years वी कॅन वॅक्सिनेट ऑल अवर चिल्ड्रन. कारण भुरग्यांक वॅक्सिनेशन करप खूब इजी आसता. तुज्यान बालवाडीक दिवपाक जाता वॅक्सिनेशन, आमच्या हेल्थ सेंटरांक वॅक्सिनेशन दितात, मागीर आमी वॅक्सिनेशन स्कुलांक वचून दिवपाक जाता. भुरग्यांक वॅक्सिनेशन करप व्हेरी इजी कारण सगळे भुरगे तुका स्कुलांकूच मेळटात. पण एडल्टांक आनी आफ्टर 18 years वॅक्सिनेशन करप इज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस अँड दे आर व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट. सो भुरग्यांचें वॅक्सिनेशन इज इजी. पण जो पर्यंत हें वॅक्सीन येना
तो पर्यंत म्हाका दिसता एक 2 ते 3 वर्सां म्हणल्यार स्कूल स्टार्ट जावपाक खूब डिफिकल्ट आसतलें अशें म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाण दिता. एक 2-3 वर्सां तरी स्कूल स्टार्ट जावपाक ना. दोतोर आनीक जो प्रश्न आयला तो वॅक्सिनाचेर आसा की एलर्जी जर आसा भुरग्यांक इवन एनीबडी हू इज 21 इयर्स ओल्ड ऑर बिलो तांणी वॅक्सीन घेवप जे 18 to 21 एज ग्रुपा भितर आसा किंवा जर फाल्यां भुरग्यां खातीर वॅक्सीन तयार जालें जाल्यार एलर्जीस ज्या भुरग्यां आसा तांणी वॅक्सीन घेवप सेफ काय अनसेफ? हे एलर्जी म्हणटा ते म्हणटात ह्या वॅक्सिनाक कसलेंच कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना. म्हळ्यार एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन म्हणटा तें कांय ना. एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन पयलें आसलें तें एक मे बी एक प्रेग्नंट मदर आनी दुसरें म्हणटा तें लॅक्टेटींग मदर आसलें. आतां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान पयरूच एक 2-3 दीस पयलींच डिक्लेअर केला की जी आवय ब्रेस्ट फीड करता त्या आवयन सुद्दां वॅक्सीन घेवपाक जाता. सो दीस वॅक्सीन इज व्हेरी सेफ इन द लॅक्टेटींग मदर म्हणल्यार जी आवय भुरग्याक दूद दिता तांकांय बी हें वॅक्सीन सेफ आसा आवयक. आनी आतां अशे थोडे रिपोर्ट्स येतात की वॅक्सीन इवन द प्रेग्नंट लेडिसांक सुद्दां हें वॅक्सीन सेफ आसा अशें येता पूण अजुनूय फायनल डिसिजन येवना तेचेर. सो दीस वॅक्सीन इज व्हेरी सेफ. इवन मायल्ड एलर्जीज आसल्यार सुद्दां हें वॅक्सीन घेवपाक जाता. दीस वॅक्सीन इज व्हेरी सेफ. Dr. Fraser has asked a question. He writes, my son is 2 years old. He has cyst in his left lung. What do I have to do to prevent him from getting caught in the third wave? And even if he gets affected by the third wave, what is the best remedy? आतां तुमच्या भुरग्याक सिस्ट आसा लंग्साक म्हणल्यार तेका ह्या भुरग्याकय कोवीड इन्फेक्शन जावपाक शकता. आनी जेन्ना कोवीड इन्फेक्शन बेजिकली इज अ इन्फेक्शन लंग्साचें इन्फेक्शन तें. सो एकदां लंग्साक एक सिस्ट आसा म्हणल्यार ऑलरेडी तें लंग मातशें कॉम्प्रोमायज आसता. ऑलरेडी 1/4 नाल्यार हाफ लंग मातशें तेजो हें कमी जाल्लें आसता, इफेक्ट कमी जाल्लो आसा. सो ह्या भुरग्याक जेन्ना हें वायरल इन्फेक्शन जाता तेन्ना मातशें लंग कॉम्प्लिकेशन जावपाचे चान्सीस हाय आसता. हेका लागून तुमी हें व्हेरी केअरफूल आसपाक जाय. आनी ह्या 2 वर्सांच्या भुरग्याची सकल अजुनी मास्क बी रिकमेंड करनात. जे भुरगे 2 वर्सांचे सकल आसता तांकां मास्क रिकमेंड करनात. बिकॉज मास्क रिकमेंड केल्यार तेंचे नाकाचे पॅसेजीस बी खूब बारीक आसतात. तेंची रेस्पिरेटरी खूब बारीक आसता. सो मास्क घालून तांकां कॉम्प्लिकेशन जावपाक शकता. सो बेस्ट वे म्हणल्यार तांकां हें इन्फेक्शन प्रिवेंट करपाक जाय. आनी हें इन्फेक्शन प्रिवेंट करपाक तुमचे पयलीं म्हणल्यार घराक जे जाणटी आसा तेमी वॅक्सिनेशन घेवपाक जाय. आनी एज अ पेरंट तुमी बी वॅक्सिनेशन घेवपाक जाय. कारण ह्या भुरग्याक इन्फेक्शन जाल्यार फक्त तुमचे कडच्यान जातलें. आनी तुमी ह्या भुरग्याक चडशे घराची भायर काडप न्ही. ओवर क्रावडींग आसा ती व्हरपाचें न्ही. स्कुलान बालवाडीक व्हरपाचें न्ही. क्रावड आसा ती केन्ना व्हरपाचें न्ही. कारण तांकां मास्क इज डिफिकल्ट, हँड वॉशींग इज डिफिकल्ट, सोशल डिस्टन्सिंग इज डिफिकल्ट. So only thing is that you have to prevent by keeping your child indoor. And the parents and the grandparents and vaccine घेवपाकच जाय. This is very important. आनी थर्ड म्हणटा तें ह्या भुरग्यांक तुमी इन्फेक्शन जाल्यार सुद्दां तांकां पॉसिबिलिटी आसा, मातशी कॉम्प्लिकेशन जावपाची पॉसिबिलिटी आसता. आनी जेन्ना वॅक्सीन अवेलेबल आसतलें तांकां इमिजिएटली तुमी ह्या भुरग्याक वॅक्सिनेशन दिवपाचें. दिस इज मोस्ट वॅक्सिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. दुसरो आनीक तर क्वेश्चन आयला सुधीर, that suppression of immunity can be caused by consumption of paracetamol and can it help to the virus to spread and multiply faster? आणि आमी खूब जाण पॅरासिटामॉल म्हणटात. कॅन इट सप्रेस युअर इम्युनिटी? नो, दिस इज नॉट करेक्ट. हें करेक्ट न्ही. हें स्टेटमेंट रॉंग आसा. पॅरासिटामॉल इम्युनिटीचेर देर इज नो मच रिलेशन. Fiona Braganza is asking, I am 16 and I have just had COVID. I wanted to ask, is it okay for me to join classes in June since you can get COVID again? आणि एक दुसरे एंटीबॉडीज म्हणटा तो प्रश्न हा की कोविड जांकां जाला तांकां दिसता की आपल्या कडेन एंटीबॉडीज आसात. सो हाव रिलायबल इज दीस थिंग की आपल्याक कोविड जावन गेला सो आय कॅन डू सर्टन थिंग्स मच बेटर दॅन बिफोर? जेन्ना इवन कोविड जावन गेल्यार सुद्दां ह्यो एंटीबॉडी आसात त्यो शॉर्ट लास्टिंग असतात. हे एंटीबॉडी विल लास्ट फॉर अबाउट 3 to 6 months. तेका लागून आमी म्हणटात की कोविड जाल्यार सुद्दां तुमी वॅक्सिनेशन घेवपाक जाय. पयलीं म्हणटाले वॅक्सिनेशन आफ्टर 6 months घेयात म्हणून. पण आतां न्यू रिकमेंडेशन आयला की कोविड जाल्यार सुद्दां एट द एंड ऑफ 3 months यू हॅव टू स्टार्ट वॅक्सिनेशन. सो 6 म्हयने आसा ते 3 म्हयन्याचेर आयला. आनी इवन द वॅक्सीन घेतल्यार
कोविड जाल्यार सुद्दां तुमी प्रिवेंशन घेवपाक जाय. म्हणजे मास्क इज इम्पॉर्टंट, सोशल डिस्टन्सिंग इज इम्पॉर्टंट अँड हँड सॅनिटायझेशन इज इम्पॉर्टंट. तुमी इवन क्लासीक गेल्यार सुद्दां यू हॅव टू मेंटेन मास्क घालपाक जाय. सोशल डिस्टन्सिंग इज इम्पॉर्टंट अँड हँड हायजीन इज इम्पॉर्टंट. इवन आफ्टर वॅक्सिनेशन ऑल दीज 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टंट. Dr. Glenn Walter is asking how dangerous is this third wave for newborns and what measures should parents of newborn babies take? आता देर आर वर्ल्डाक खुबशे कमी रिपोर्ट्स आसात की भुरग्याचेर ह्या व्हायरसाचो इफेक्ट कितें तो. पण मेनी टायम्स मेनी ऑफ द डिजिजीस जे आवयक जाल्यार मागीर ते प्लासंटांतल्यान भुरग्याक जातात, नाजाल्यार एट द टायम ऑफ डिलिव्हरी ते भुरग्याक जातात. पूण हे कोविड इन्फेक्शन एट द टायम ऑफ डिलिव्हरी भुरग्यांक जावप इज व्हेरी रेअर. देर आर व्हेरी फ्यू रिपोर्ट्स इन द वर्ल्ड की आवय पासून भुरग्यांक जाला. आणि जाल्यार सुद्दां युजली ते इफ द बेबी कम्स इन टू कॉन्टॅक्ट विथ द मदर्स रेस्पिरेटरी सिक्रेशन तरच बेबीक हें इन्फेक्शन जावपाक शकता. जेन्ना भुरगें आवय ब्रेस्ट फिडींग दिता भुरग्याक की त्या आवयचें इन्फेक्शन भुरग्याक जावपाक शकता. भुरग्यांक काय तुमी मास्क घालपाक शकना. सो फक्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हांगा आवयन मास्क घालपाक जाय. आनी ज्यो आवयो प्रेग्नंट जावचे पयलीं दिसता म्हाका बिफोर दॅट तेमी तेंचें वॅक्सिनेशन कंप्लीट करपाक जाय अशें दिसता म्हाका. कारण थ्रू द वॅक्सिनेशन आवयच्या बॉडीक एंटीबॉडीज जातल्यो आनी ह्यो एंटीबॉडीज प्लासंटांतल्यान बेबीक वतल्यो आनी ब्रेस्ट फिडांतल्यान बेबीक वतल्यो आनी बेबीक प्रोटेक्शन मेळटलें. अजुनूय हे वर्ल्डाक कन्फर्म जावूं ना. हेजेर स्टडीज चल्ला बट द रिपोर्ट्स आर प्रॉमिसिंग. तर नेक्स्ट प्रश्न यतीन नायक हांचो आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न की तिसऱ्या लारेच्या संदर्भात प्रशासनान कशी तयारी दवरची अशें तुमकां दिसता जेणे करून आमकां ह्या फावट त्रास जाला तसो जावचो ना. आतां गव्हर्मेंट इज व्हेरी केअरफूल नाव. तेमी गव्हर्मेंटान आतां खूब मल्टिपल स्टेप्स घेतलात. आतां गव्हर्मेंटान रिसंटलीच पयरूच एका थर्ड वेव प्रिवेंट करपाक आनी थर्ड वेव इन केस आयल्यार ती टॅकल करपाक एक टास्क फोर्स फॉर्म केला. ह्या टास्क फोर्साचे हेड आसात आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा, चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, मागीर डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर डिसा आनी चीफ ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर मिमी आनी नॉर्थ गोवा अँड साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे चीफ पिडियाटिशियन्स. आनी गव्हर्मेंटान एक प्रायवेट 4-5 पिडियाटिशियन्स घेतलात. तेतूंतले एक आसा डॉक्टर गांवस फ्रॉम म्हापसा, डॉक्टर हर्षद कामत फ्रॉम मारगांव आनी हांवूय त्या कमिटीक आसा. सो ही कमिटी सद्या गव्हर्मेंटान फॉर्म केला. कालच आमची एक मिटींग जाला आनी ह्या कमिटीन कालच्या मिटिंगेक डिसायड केला की तेमी एक आतां सगळे लोक म्हणटात की ही व्हायरस चड करून भुरग्यांक चड एफेक्ट जातली कारण सगळे एल्डरली पॉप्युलेशन वील बी वॅक्सिनेटेड, पॉप्युलेशन एबोव 18 years वील बी वॅक्सिनेटेड. सो ओन्ली पीपल वील बी लेफ्ट इज चिल्ड्रन अंडर 18 years ऑफ एज. अशें सगळे ऑल ओवर वर्ल्ड लोक म्हणटात की हे भुरग्यांक एफेक्ट जातलो म्हूण. तेका लागून गव्हर्मेंटान एक टास्क फोर्स म्हणल्यार एक आतां एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म केला. ह्या एक्सपर्ट कमिटीक अगेन परत डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज आसा, PSM डिपार्टमेंटाचो हेड आसा डॉक्टर जगदीश, पिडियाट्रीक डिपार्टमेंटाचो प्रोफेसर आसा डॉक्टर मिमी, नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे चीफ पिडियाट्रिशियन्स आसात आनी हांगाय बी एक 4 पिडियाट्रिशियन घेतले आसात. एक डॉक्टर हर्षद, डॉक्टर गांवस आनी हांवूय त्या कमिटीक आसा. आजच आमची ती 12 मिटींग जाली इन गोवा मेडिकल कॉलेज आनी आमी अशें डिसायड केला की ह्या वेवाक हें करपाक आमी एटेंड करपाक नाल्यार टॅकल करपाक आमी सगळ्या लोकांची हेल्प घेवपाक जाय. आमी आमच्या गोवा असोसिएशन ऑफ पिडियाट्रिशियन्स म्हूण आसा गोंयांक, तेजे अबावट 130 ते 140 मेंबर आसात. सो आमी आज अशें डिसायड केलें की आमी आमच्या तो गोवा असोसिएशन पिडियाट्रिशियन्साचो आतां प्रेसिडेंट आसा डॉक्टर धनेश आनी सेक्रेटरी डॉक्टर सुमंत आसा. हेंकां घेवन आमी एक पिडियाट्रीक टास्क फोर्स फॉर्म करपाचो इन प्रायवेट असोसिएशन आनी हें असोसिएशन वील वर्क अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन आनी आमी बरोबरच वचून काम करतले. आजच आमी अशें डिसिजन घेतला की आमी आतां सगळे बसून
प्लॅन फायंड आवट केलें की गोंयांत टोटल कितले बॅडी आसात. फॉर द न्यू बॉर्न बेबीचे बॅडी कितले आसा सद्या एक्झिस्टींग अबावट 110 आमचे NICU बॅड्स आसा गोंयांत आनी अबावट 50 कितले तरी पिडियाट्रीक इंटेन्सीव केअर बॅड्स आसा इन्क्लुडींग गोवा मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हेल्थवे हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल आनी बाकीची थोडी पिडियाट्रीक हॉस्पिटल्स इन गोवा. सो आमकां अशें रियलायज जातलें की ही बॅड्स आमकां मिनिमम एटलिस्ट डबल तरी वाडोवच्यो पडटल्यो इन केस गॉड फॉरबिटन भुरग्यांक एफेक्ट जावचें न्ही. पण इन केस सपोज भुरग्यांक एफेक्ट जालें जाल्यार हें टॅकल करपाक आमी आमचे बॅड स्ट्रेंथ वाडोवन दवरपाक जाय. आनी कितली वाडोवची पडटली सेकंड वेवाचो जर एक्सपिरियन्स पळयलो आतां आसता की कितली वाडोवची पडटली. इवन आमी जी थर्ड वेव म्हणटात ती भुरग्यांक एफेक्ट जातली म्हणून. पण इवन वीथ माय एक्सपिरियन्स डेफिनेटली आय कॅन टेल की थर्ड वेव एफेक्ट जाल्यार सुद्दां ती व्हडल्याकय एफेक्ट जातली, मिडल लोकांकय एफेक्ट जातली आनी भुरग्यांक थर्ड वेव सुद्दां कमी प्रमाणान एफेक्ट जातली. कारण भुरग्यांक हें इन्फेक्शन जाल्यार सुद्दां मायल्ड इन्फेक्शन आसतलें. फक्त जे भुरग्यांक कोमॉर्बीड कंडिशन आसा तांकांच हेजो प्रॉब्लेम चड जावपाक शकता. सो तुमी म्हाका दिसता की खंयच्याय पेरंटांनी खंयच्याय लोकांनी तुमी ह्या वेवी बद्दल भिवपाचें न्ही. काचाबूल जायनाका म्हणटा काचाबूल जायनाका, भियेनाकात. आमी सगळ्या पिडियाट्रिशनांनी डिसायड केला की आमी आमचे सगळे सर्विसीस इवन द प्रायवेट पिडियाट्रिशन सुद्दां वचून तुमकां दितले. तुमच्या सर्विसाक आमी ऑल द टायम 24 hours अवेलेबल आसतले. एक गोंयाचे पिडियाट्रीक डिपार्टमेंट गोंयांक इतले बरें आसा की लास्ट 10 वर्सां जाले आमचो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो आतां तो BJPन आसा. 10 वर्सां पयलीं तेणी एक पिडियाट्री इंटेन्सीव केअर म्हणटा तें डिपार्टमेंट स्टार्ट केल्लें इन गोवा मेडिकल कॉलेज. आनी ह्या डिपार्टमेंटान लास्ट 10 वर्सांक एक 60-70 तरी अशे गोंयांक डॉक्टर तयार केल्यात ते कसलेंय तुमच्या भुरग्याचे सिरियस इलनेस टॅकल करपाक शकतले. हें फक्त गोंयांक न्ही दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक जावं ना, हें फक्त पिडियाट्रीक डिपार्टमेंटाक जालें. म्हणून आमकां एडल्टांक मॅनेज करपाक मातसो त्रास जालो कारण ते मेडिकल इंटेन्सीव केअर डिपार्टमेंट आमचे GMCक फॉर्म जावूं नासलें. पण हे PICU आसा आमचे कडेन आनी आज आमचे कडेन 60 ते 70 डॉक्टर फुल्ली ट्रेन आर अवेलेबल इन गोवा. सो इवन हें सुद्दां भुरग्यांक तर इन्फेक्ट जालें, भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाल्यार वी वील बी एफिशियंटली मॅनेजींग दीस प्रॉब्लेम. सो कोणीच कांय भिवपाचें ना, काचाबूल जावपाची कांय गरज ना. मातशें बरें दिसता. हांव नेक्स्ट क्वेश्चन घेता. जयेंद्र नायक हांणी धाडला की 14-year-old kid already was positive. Is there any chance of immediate reinfection with current ongoing strain? ना, इमिजिएट रिइन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस खूब कमी आसात. कारण एटलिस्ट ह्यो एंटीबॉडीज आसता 6 months to 1 year तरी आसतल्यो. सो चान्सीस आर लेस. पण एज सून एज वॅक्सिनेशन इज अवेलेबल फॉर दीस चायल्ड एंड ही शूड टेक द वॅक्सीन. पण देन मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग, हँड हायजीन स्टील शी हॅज टू मेंटेन तें करपाकूच जाय. साईदत्त नायक हांणी विचारला इफ माय चायल्ड ऑफ 1.5 year old is already tested positive and recovered within how many days or months of COVID recovery can vaccines prescribed in normal course of childhood can be given to the child? बाकीची जी दुसरी वॅक्सिन्स आसात ते तुमचे टायमा प्रमाणे तुमी घेतल्यार जाता. खंयची वॅक्सिनेशन आपल्याक कोवीड जालें म्हणून डिले करपाची गरज ना. जे रुटीन वॅक्सिनेशन आसा ती चालूच दवरपाची. कारण ही वॅक्सिनेशन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर एक्झाम्पल MMR वॅक्सिन इज खूब इम्पॉर्टंट. सो ज्या कोवीड जाल्ले भुरग्यांक नाल्यार खंयच्या भुरग्याक जेन्ना मिजल्स इन्फेक्शन जाता त्याची इम्युनिटी सामकी कमी जाता आनी ह्या भुरग्याक तर कोवीड जाल्यार ताका कॉम्प्लिकेशन जावपाची चान्सीस खूब हाय आसता. ज्या भुरग्यांक निमोकोकल वॅक्सिन आतां गव्हर्मेंट इमिजिएटली आय थिंक विथीन 15 days गव्हर्मेंट इज इंट्रोड्युसिंग अ निमोकोकल वॅक्सिन इन गोवा. हे निमोकोकल वॅक्सिन इंट्रोड्यूस केल्यार रोखडेच भुरग्यांनी घेवपाक जाय. कारण ह्या भुरग्याक मागीर निमोनिया जावपाची चान्सीस कमी आसता. सो ऑल द वॅक्सिनेशन रुटीन जी आसा ती घेवपाकच जाय, ती डिले करपाक जायना. दोतोर अजय गांवकर हांणी प्रश्न विचारला की डॉक्टर कॅन यू प्लीज एज्युकेट ऑन मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन आफ्टर कोविड? आता हो मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम और पिडियाट्रीक मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम म्हणटा तेका. हो सिंड्रोम जेन्ना कोवीड जावन भुरग्याक जाता तो अबावट एक 3 आठवड्यांनी नाल्यार 4 आठवड्यांनी हो सिंड्रोम भुरग्याक जावपाची आसता. खरें ह्या सिंड्रोमाक कितें जाता की सडनली देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द इन्फ्लामेशन सडनली वाडटा. कोविडान कितें जाता, कोविडान सुद्दां सेम जाता. कोविडान सडनली द इन्फ्लामेशन जें आसा, इन्फ्लामेशन नॉर्मली इज अ प्रोटेक्टीव फिनॉमिनन.
जेन्ना आमकां केन्नाय बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जाता वायरल इन्फेक्शन जाता तेन्ना इमिजिएटली बॉडी डिफेन्स मेकॅनिझमान ते इन्फ्लामेटरी सेल्स येतात आनी इन्फेक्शन कंट्रोल करतात आनी हें इन्फेक्शन दुसऱ्या बॉडीक स्प्रेड जावपाक दिनात. पूण इन कोविडान कितें जाता हे इन्फेक्शन गोज बियॉन्ड कंट्रोल. सो देर इज आनी तें कंट्रोला भायर वतकीर थंय सायटोकायन स्टॉर्म म्हणटा ते जाता आनी हे सायटोकायन स्टॉर्म्स एफेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन्क्लुडींग लंग्स. आनी हे MIS म्हूण जाता पळय मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम हेतूकूय अशेंच जाता की हांगा सगळे इन्फ्लामेटरी सेल्स they go and destroy all the body cells. They can involve kidneys, they can involve heart, they can involve lungs, they can involve joints बी इन्वॉल्व जावपाक शकतात. आनी हे आमकां MIS जालें म्हण आमकां कशें कळटा की ह्या भुरग्याक नॉर्मली मातशें जोर येवपाक लागता. जोर मोर दॅन 3 days आसता, दोळे तांबडे जातात मातशे. दिस इज पोस्ट कोविड. दिस इज पोस्ट कोविड. भुरग्यांक कोविड जातकीर एक 3 नाल्यार 4 आठवड्यांनी हें जाता. पण हे जावपाचे चान्सीस आर व्हेरी रेअर. एक 100 नाल्यार 200 भुरग्यांक कोविड जाल्यार एकाक बी एखादें हें जावपाक शकता. पण हेका प्रॉपर ट्रिटमेंट आसा. फक्त डायग्नोसीस टायमली जावपाक जाय एंड दिस इज अ टोटली ट्रिटेबल कंडिशन. व्हेरी इम्पॉर्टंट दोतोर, वॉट आर द सिम्टम्स? टायमली डायग्नोसीस जेन्ना आमी म्हणटात एट वॉट आर द सिम्टम्स आनी वॉट स्टेज ऑफ सिम्टम्स तांणी दोतोरा म्हऱ्यान येवपा जाय. आतां इम्पॉर्टंट म्हणटा ते डॉक्टरान जेन्ना भुरगो येता तेन्ना पयली हिस्ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ह्या भुरग्याक कोविड जावन गेला ना ह्या भुरग्याच्या पेरंटाक कोविड जावन गेला. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. एकदां भुरग्याक कोविड जाता पूण ताका कांय सायन सिम्टम नासता. सो दोतोराक विचारल्यार सुद्दां तूं म्हणटा ना आपल्या भुरग्याक कोविड जावना पण त्याच्या पेरंटाक कोविड जाल्लें आसता. सो दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्ल्यू. आनी ह्या भुरग्याक सायन्स नॉर्मली कितें आसता की तांकां जोर येता, हाय फिवर येता, भुरग्याच्या बॉडीची रॅश येता, भुरग्याचे दोळे तांबडे जातात, भुरग्याचे जॉयंट स्वेलिंग जावपाक शकता आनी भुरग्याक मातशें हार्टाचे ब्रेथलेसनेस बी जावपाक शकता. की ज्या भुरग्याक ऑलरेडी पेरंटाक कोविड जाल्लें आसा, भुरग्याक कोविड जाल्लें आसा, 3-4 आठवडे जाल्ले आसा, ह्या भुरग्याक फिवर येता, रॅश येता, दोळे तांबडे जातात, जॉयंट स्वेलिंग जाता, हांकां तुमी हे दीज आर द सायन्स ऑफ मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम. आनी जेन्ना हो सिंड्रोम जाता जेन्ना आमकां डावट येता तेन्ना आमी थोडे ब्लड टेस्ट करतात. त्या ब्लड टेस्टाचेर मागीर ते कन्फर्म जाता. भुरग्याची CRP वाडटा, भुरग्याची बॉडीची आल्बुमीन मातशें कमी जाता, ESR वाडटा, प्लेटलेट कावंट लो जाता आनी थोडे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स म्हणटा ते D डायमर म्हणटा ते वाडटात आनी प्लेटलेट कावंट लो आसता. हें जशें बॅकग्रावंड ऑफ द हिस्ट्री पेरंटाक जाल्ली आसता कोविड, भुरग्याक कोविड जाल्लें आसता, हे सिम्टम्स जातात आनी हे ब्लड टेस्ट डायग्नोसीस इज कन्फर्म आनी ह्या भुरग्यांक आमी इमिजिएटली हें तर मायल्ड आसत तर तांकां आमी स्मॉल डोसीस ऑफ स्टिरॉयड दितात. एंड इफ इट इज सिवियर तेन्ना आमी एक मेडिसीन येता तें इंट्रावेनस इम्युनोग्लोबुलिन म्हणून येता तें दिता आमी ताका एंड तें दितकीर नॉर्मली ते भुरग्या डॉक्टर रिकवर जातात. सो बेसिकली दिस इज व्हेरी व्हेरी रेअर. एट द सेम टायम सगळ्यांनी एक नजर दवरपाक जाय. नजर जावपाक शकता. हे कॉम्प्लिकेशन बॉम्बे बी खूब भुरग्यांक ड्युरींग द लास्ट पॅन्डेमीक एक्चुअली हे MIS चड नोटीस जाल्लें पण ह्या पॅन्डेमिकाक MIS केसीस खूब कमी आयिल्ले आसात. ओके. सो कित्याक लागून हे कोणाकूच अजून खबर ना. बरोबर. वी आर स्टील लर्निंग सो मेनी थिंग्स. सुप्रेश has asked, will the current vaccine save us from third wave and how safe are all vaccines? जी अजून पर्यंत जी वॅक्सिन अवेलेबल आसात दे आर सगळे वॅक्सिन खूब सेफ आसात. त्यांची सायड इफेक्ट खूब कमी प्रमाणात आसात. सगळ्यांनी वॅक्सिन घेवपाक जाय. डेफिनेटली हे वॅक्सिन घेतल्यार तुमकां इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस आर व्हेरी लेस. एट ऑल तुमकां इन्फेक्शन सपोज जालें जाल्यार सुद्दां तेजे कॉम्प्लिकेशन जावपाचे आनी डेथ जावपाचे चान्सीस आर व्हेरी रेअर. सो सगळ्यांनी हे वॅक्सिन घेवपाकूच जाय. डॉक्टर लास्ट प्रश्न हांव घेता कारण टायम सोंपला सामको. क्वेश्चन्स येत आसात. तातूंत खूब जाणांनी बरें बरयलां की दोतोर थँक्स फॉर रिअश्युअरिंग. आज रातीन मातशी बरी न्हीद पडटली म्हण. सो एक गजाल दोतोर म्हाका विचारपाक जाय. एंड राफेल ब्रिटो हॅज आस्क्ड दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. एट वॉट पेस गोवा नीड्स टू वॅक्सिनेट टू प्रोटेक्ट दी पॉप्युलेशन सो दॅट इट कूड डिले द थर्ड वेव एंड डॉक्टर्स कूड बी बेटर प्रिपेर्ड? फक्त हे वॅक्सिनेशन गोंयाक अजुनूय वॅक्सिनेशन मेळपाक खूब डिफिकल्ट आसा. कारण गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें की 18 वर्साचे वयर सगळ्यांक वॅक्सिनेट करतले म्हूण. पण तितले वॅक्सिन अजुनूय गोंयाक एवेलेबल जावना. कालच आमचे ते टास्क फोर्साची मिटींग जाली. सो गव्हर्मेंटान डिसायड केला की कशें तरी करून ते वॅक्सिन प्रोक्युअर करतले आनी सगळ्या 18 इयर्साचे वयल्या लोकांक ते दितले. सपोज 18 इयर्साचे वयर तर लोकांक दिवपाक जावना तरी गव्हर्मेंट कितें करतले जे लोक बिटवीन 18 to 45 इयर्स आसा जेंकां कोमॉर्बिडिटीज आसात
त्या लोकांक ते सगळ्यांक वॅक्सीन दिवपाचे प्रयत्न करतले आनी ऑलरेडी गव्हर्मेंट हेज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट की कोणाक कोमॉर्बिडिटीज आसात बिटवीन 18 to 45 years ह्या लोकांक इमिजिएटली दे आर ट्रायंग टू गीव द वॅक्सीन कारण तांकां ते कोमॉर्बिडिटी आसल्यान हें इन्फेक्शन जाल्यार कॉम्प्लिकेशन चान्सीस आर व्हेरी हाय सो हें एक गोश्ट आनी दुसरें गव्हर्मेंटान अशें डिसायड केलां की ज्या भुरग्यांक पेरंट्स आसात तेंची भुरगीं ल्हान आसात 1 वर्साची 2 वर्साची आसात तांकां हें वॅक्सीन दिवप मोर इम्पॉर्टंट आसा सपोज थर्ड वेव आयली भुरग्यांक इन्फेक्ट जाले भुरग्यांक कितें प्रॉब्लेम जाले एडल्ट तरी एकटे हॉस्पिटलांत रावपाक शकतात पूण भुरगे हॉस्पिटलांत एकटे रावपाक शकना इवन द इंटेन्सीव केअराक सुद्दां भुरगे एकटे रावपाक शकना आमी दोतोर आसात नर्सी आसात आमी ट्रिटमेंट दितले भुरग्यांक पण हे भुरग्यांक हॉस्पिटलांत दवरप व्हेरी डिफिकल्ट कारण ते हॉस्पिटलांत रावनात ती ऑक्सिजन घेनात ती रडटात तांकां तेंचे पेरंटच जाय आसतात आनी पेरंटांक तर सपोज कोवीड जावना आनी पेरंटान वॅक्सीन घेवना तर पेरंट ते हॉस्पिटलांत रावपाक शकना कारण इट इज नॉट अलावड सो हें आमी एवॉयड करपाक पयलींच पेरंटांनी वॅक्सीन घेवपाक जाय दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो दॅट ती वॅक्सीन घेतली की भुरग्यां बरोबर ती रावपाक शकतली आनी भुरग्यांची केअर घेवपाक शकतली दोतोर लास्ट प्रश्न घेता अजून येतात म्हळ्यार थांबत ना सो बट स्टील वी आर कंप्लिटली आउट ऑफ टायम की ब्लॅक फंगस जेन्ना आमी म्हणटात एक पेरंटाचो प्रश्न आयला की कॅन चिल्ड्रन गेट अफेक्टेड विथ ब्लॅक फंगस काय म्हणून चिल्ड्रन अजुनूय भुरग्यांक कोविडूच कॉम्प्लिकेशन कमी आसा ब्लॅक फंगस नॉर्मली केन्ना जाता एकदां कोवीड जावन भुरग्यां मनशाची इम्युनिटी कमी जाल्ली आसता एकदां कोवीड जेन्ना सिवियर कोवीड जाता तेन्ना हांकां भुरग्यांक स्टिरॉयड दितात नाल्यार एडल्टांक स्टिरॉयड दितात हे स्टिरॉयड दिल्ल्यान मनशाची इम्युनिटी कमी जाता ताका लागून हे ब्लॅक फंगस जावपाक शकता दुसरें जेन्ना सिवियर मनशाक निमोनिया जाता तेन्ना आमी थोडे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ते आमी आतां म्हणटात ते टोसिलिझिमॅब म्हणटा ते एक मेडिसीन यूज करतात हे मेडिसीन यूज केल्यार मनशाची इम्युनिटी कमी जाता सो हेका लागून युजली ब्लॅक फंगस म्हणटा ते इन्फेक्शन जाता कारण वन ऑफ द रिजन फॉर ब्लॅक फंगस इज मनशाची बेजिकली इम्युनिटी कोविडा मुळे कमी जाता सिवियर निमोनिया जाल्यार बी इम्युनिटी कमी जाता मनशान स्टिरॉयड घेतले आसता ताका लागून इम्युनिटी कमी जाता आनी थोडे मेडिसीन जी आमी कोविडान यूज करता ताका लागून मनशाची इम्युनिटी कमी जाता ताका लागून हे ब्लॅक फंगस जाता इन्फेक्शन आनी भुरग्यांक इट इज व्हेरी रेअर कारण ह्यो सगळ्यो गोश्टी भुरग्यांक खूब कमी प्रमाणात आसतात भुरग्यांक आमी कांय मेडिसीन इवन स्टिरॉयड सुद्दां भुरग्यांक दिनात कारण ती चडशीं भुरगीं आपुणूच बरी जातात दोतोर म्हाका खबर आहा आनी हांगचो रिस्पॉन्स जर पळयत मेनी पीपल हॅव थँक्ड यू कॉल्ड यू एन एंजल मेनी विशीस आर कमिंग इन मेनी क्वेश्चन्स आर कमिंग इन बट म्हाका खबर आहा अख्खी गोंयाक दिसता आसतलें की दोतोरान हांगाच बसून रावचें आनी जितले वेळ प्रश्न येतात तितले वेळ आमी घेत रावचे आनी दोतोरान उत्तरां दित रावची पण प्रॅक्टिकली तें शक्य ना परत जशे आनीक दीस वतले तेन्ना आमी परत उलोवया दोतोरा कडेन आनीक प्रश्न येतले जशे आमची टायम वता तशी आमची ह्या व्हायरसा विशीं समजूय वाडटा सो तेन्ना घडये आमच्याय कडेन अशे प्रश्न आसतले वीच वील बी मोर रेलवंट सो दोतोर आयले स्टुडियो भितर आनी इतली बरी विस्कटावणी केली कोंकणींतल्यान इंग्लिशींतल्यान आनी प्रश्न हांव तुमकां सांगता फेसबुकार मोर दॅन 100 क्वेश्चन्स आयल्यात युट्यूबाचेर क्वेश्चन्स येतात ट्विटराचेर क्वेश्चन्स येतात वी आर कंप्लिटली इनंडेटेड बट मेजर क्वेश्चन्स विदाउट रिपिटिशन दोतोरा कडेन जो वेळ आशिल्लो त्या वेळा भितर जे मॅक्झिमम आन्सर करपा जातात ते करपाचो आमी प्रयत्न केला दोतोर अशेंच मार्गदर्शन आसचें आनी आज एक इम्पॉर्टंट गजाल जी रिएश्युरींग दोतोरान सांगली आनी म्हाका दिसता अशें दोतोर सांगता तेन्ना बरें दिसता आमी आसात तुमी भिनाकात आमी सगळे जाण आसात आनी सगळे जाण आसतले सो डोंट वरी म्हाका दिसता हे शब्द जे दोतोराच्या तोंडांतल्यान आयकले हांव फेसबुकार मॉनिटर करतालो वॉट हॅपन्ड आफ्टर दॅट आन्सर एंड देर आर एटलीस्ट 7-8 कमेंट्स वीच केम की दोतोर आयकून बरें दिसलें थँक्यू दोतोर फॉर बिंग देर अशे कमेंट्स आयले आय थिंक दीस रिएश्युरन्स ही इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी दॅट इज क्वायट मोर बिलिवेबल दॅन भिवपाची गरज ना हांव इतल्याचेर थांबतां दोतोर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग अस इन द स्टुडियो